नमस्कार, पळया अपडेट खबरो. सरकाराच्या कंटिंजन्सी फंडाची मर्यादा 30 कोटी वेल्यान कायमची 100 कोटी करपाचो मंत्रिमंडळाचो निर्णय. नव्या भूजल धोरणाप्रमाणे उदकाच्या बायांची नोंदणी करप सक्तीचे. बायांक मीटर लावपाच्या सरकाराच्या निर्णयाचेर काँग्रेसची टीका. आमदार मंत्र्यांचेर लोकांचो पैसो मोडटा. सरकाराचे निर्णय भारतीय जनता विरोधी म्हण काँग्रेसीचे आरोप. आमदार मंत्र्यांचे दुबय जंकेट. काँग्रेस म्हणटा टूर कॅसिनोवाल्यांचे खुस्तार. विचारल्यार चौकडी म्हणटा तशें कांयच ना. कॅसिनो म्हणटा तांणी स्पॉन्सर करूंक ना. झेडपीच्या प्रचाराक गेल्ले कडेन लोकांनी मुख्यमंत्र्यांक घालो घेराव. मायनिंग सुरू जायना म्हूण लोकांचे आनी मुख्यमंत्र्यांचे पेटले. मुख्यमंत्री म्हणटा सरकार न्हिदूंक ना. कांय दिसांनी मेळटल्यो ईसी. आनी केरी तेरेखोल झेडपीक आरोंदा जेटीचो विशय. लोक मागतात झेडपीक सरकारा कडच्यान पैसो आनी अधिकार. तरणाट्यांक जाय रोजगार. नितळ वाठार बॅटल झेडपीत स्पेशल रिपोर्ट. खबरो विस्तारान. सरकाराच्या कंटिंजन्सी फंडाची मर्यादा 30 कोटी वेल्यान कायमची 100 कोटी करपाचो निर्णय मंत्रिमंडळान घेतला. 3 म्हयन्या पयलीं सरकारान होच फंड 30 कोटी वेल्यान 230 कोटी करपाचो निर्णय घेतिल्लो. सरकारान गोंयची भूजल धोरण आपणावपाचें थारायलां. ह्या धोरणात उदकाच्या बायांची नोंदणी करप सक्तीचे जातले. अटल ग्राम येवजण राबोवपाक सहकार निबंधका खाला अटल ग्राम उदरगत एजन्सी करपाचें कॅबिनेटान थारायलां. सरकाराच्या कंटिंजन्सी फंडाची मर्यादा 30 कोटी वयल्यान कायम 100 कोटी करपाचो निर्णय मंत्रिमंडळान घेतला. फंडाची मर्यादा आतां कायमची. 3 म्हयन्या फाटीं सरकारान होच फंड 30 कोटी वयल्यान 230 कोटी केल्लो. फाटल्या 2 म्हयन्यांत सरकारान कांय खात्यांक पगार कंटिंजन्सी फंडांतल्यान घाला. ताका लागून मर्यादा 30 कोटी वयल्यान 230 कोटी केल्ली. इतले मजगतीं हायकोर्टान बडी मारल्या उपरांत निमणे सरकारान भूजल उदकाचें धोरण थारायलां. हायकोर्टाच्या निर्देशा प्रमाण सरकारान हें धोरण केलां. ह्या धोरणा प्रमाण उदकाच्या सगळ्या बायांची नोंद सरकाराक दवरची पडटली. उदकाच्या मिटरा शिवाय बांय मारपाक मेळची ना. आतां घरगुती आनी वेवसायीक वापराच्या उदकाची नोंद उरतली. ह्या धोरणाक लागून उदकाचो गैरवापर आनी येरादारीचेर नियंत्रण उरतलें म्हूण सरकाराचो आर्ग्युमेंट. जिल्लो पंचायत वेंचणूक पक्षीय पावंड्यार घेवपा खातीर पंचायत राज कायद्यात केल्ली दुरुस्ती विधानसभेत मांडपाचें बुधवारा मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत थारलें. अटल ग्राम येवजण चालीक लावंक सहकार निबंधका खाला अटल ग्राम उदरगत एजन्सी नेमपाचें कॅबिनेटान थारायलां. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. रिजनल प्लॅन गुड्ड्याक मारून सरकार दर्यादेगेची कॅरिंग कॅपॅसिटी निश्चित करपाचो विचार करता म्हूण काँग्रेसीन टिका केली. सरकारच्या धोरणाक लागून थळाव्या लोकांचे धंदे बंद जातले म्हूण काँग्रेसीक भिरांत. बायांक मीटर लावपाच्या सरकाराच्या निर्णयाचेर काँग्रेसीन खर टिका केली. सरकार लोकांक त्रासांत घालपाची कामां करता आनी पयशे नासतनाय आपल्या मंत्र्यांक पॉश गाडयांनी आनी फॉरेन टुराचेर भोंवडायता म्हूण सरकाराचेर फोग काडलो. कोट्यांनी रुपया तुमकां कोण फंड दिता पार्टेक तेच लोक म्हणल्यार तुमकां जनता. कित्याक ना जाल्यार तुमच्या पक्षाच्या नांवान जेन्ना भारतीय जनता पक्ष आसा तुमच्या पक्षाचें एकूच धोरण जनते खातीर कित्याक ना. प्रत्येक धोरण तुमचें कॉमन जनतेच्या विरोधान कशें आसा. काँग्रेस पार्टी ह्या गजालीक ओगी रावची ना. सरकारान खंयच्याच परिस्थितीन बायांक म्हणटा ते घरान डॉमेस्टीक युजाक ज्यो बायो आसा ताका मिटर लावचे न्हय. परत मिटराचो कॉस्ट लोकांक फारीक करचो पडटलो. कितें चल्लां सरकाराचें. तुमी कश्यो तुमकां गाडयो घेवन भोंवता तर पोन्न्यो गव्हर्मेंटाच्यो गाडयो स्क्रॅपाक काडल्या त्यो घे आनी भोंवा मरे पयशे ना जाल्यार गव्हर्मेंटा कडेन. नवो मिनिस्टर आयलो तुमी 15-35 लाखाच्यो गाडयो कित्याक घेता. कॉस्ट कटींग करा. मिनिस्टरांक तुमच्या आनी एमएलएन कित्याक भायर धाडटा ते हरशीं म्हणून थंय वचून कितें करता. हांगा कितें कळटा भायर गेले म्हणून. फुटबॉल थंय स्टेडियम पळोवपाक गेल्लो फातोर्डाक तांकां धाडानी डायग्राम काडून दाखय म्हणून सांग बुकार. तो काडून तांकां जमताले पळय फातोर्डा स्टेडियमाचो. न्हंय आनी दर्यादेगेंची कॅरिंग कॅपॅसिटी निश्चित केल्यार शेकवाले आनी हेर धंदेकारांक मार बसतलो. त्या परस सरकारान सुविधा वाडोवच्यो अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. You've kept the regional plan on hold and you're giving piecemeal licenses to big hotels. Tomorrow government will come out and say we don't need so many shacks on the beach. But it is all about planning. You don't have to be a scientist to know that you need toilets on the beach or changing rooms on the beach. See, the government idea is to come down only on the local businesses. If you cannot have so many beach shacks, then you must have less number of hotels, have less number of tourists. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार.
आमदार मंत्र्यांचे ब्राझील जंकेटा उपरांत आता दुबय एक सरकाराच्या दुसरे कॅझिनोवाल्यांच्या खुस्तार हो काँग्रेसीचो आरोप मंत्री आवेर्तान आमदार मायकल ग्लेन कार्लूस आणि अपक्ष बेंजामिनाचे कॅसिनो प्रायडाच्या डायरेक्टरा बरोबर दुबय भोंवडेचे फोटो काँग्रेसीन वाऱ्यार घाल्यात। सत्तेर येवचे पयलीं काँग्रेसी आड आंदोलन करपी बीजेपीचे आमदारूच आतां कॅसिनोवाल्यां बरोबर टूर करतात म्हण विचारल्यार आमदार म्हणटात तशें कांयच ना। कॅसिनो प्रायड म्हणटा तांणी कोणाकूच टूर स्पॉन्सर केलो ना। हे फोटो पळयात। मंत्री आवेर्तान पुरतात बीजेपीचे आमदार मायकल लोबो, ग्लेन टिक्लो, कार्लेस आल्मेद आणि अपक्ष बेंजामिन सिल्वा कसिनो प्रायड ग्रुपाचो संचालक तरुण खट्टराबरोबर दुबय भोंवडेर गेल्ले। फाटल्या सप्टेंबराच्या निमण्या सप्तकात मंत्री आणि आमदार दुबय टूर करून आयले। काँग्रेसीचो दुर्गादास कामत म्हणटा कसिनोवाल्यांनी बीजेपीच्या आमदार आणि मंत्र्यांक दुबय फिरयले, तांकां बुर्ज खलिफा आणि बाकीच्यो सुवाती दाखोवन हाडल्यो। सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण ह्या आमदार आणि मंत्र्यांनी टूर करतना विदेश वेव्हार मंत्रालयाकडच्यान मान्यताय घेवंक नाशिल्ली। लोकप्रतिनिधी फॉरेन भोंवडेर वता आसल्यार तांणी खाजगी भोंवडी आसल्यार पासून विदेश वेव्हार मंत्रालयाची मान्यताय घेवची पडटा। कसिनोवाल्यांच्या पैशांनी ह्या मंत्री आणि आमदारांनी दुबय भोंवडी केल्ली ना हे तांणी सिद्ध करचे म्हूण दुर्गादासान चॅलेंज दिल्या। आम्ही डायरेक्ट चॅलेंज दिता ह्या मंत्री आणि आमदारांक, तांच्यांनी तांची तिकेट, पेमेंट डिटेल्स त्या ट्रिपा संदर्भात पब्लीक करचे जर तांच्यांनी पेमेंट केला तर, ना जर मुख्यमंत्र्यांना स्पश्टीकरण दिवपाची गरज आसा। मायकल म्हणटा आरोप करतल्यांक जाय जाल्यार आपूण आपल्या पैशांनी भोंवडान हाडटा। कितें बारीक बारीक कितें घेवन येता पळय ताका सांग यो म्हणून म्हाका आनी मेव। कसिनो प्रायड म्हणटा टुरा कडेन तांचो स्पॉन्सरशिपीचो कसलोच संबंध ना। This is absolute rubbish. We have not sponsored. We did not even know that they are going or they have gone or. This is in 2013 somewhere it seems. The best part is these pictures were taken by the group itself, and they one of them have put this in his own Facebook. If somebody has done something wrong, they would not have put it in the Facebook. And from there, this has been the Facebook pictures have been taken. This is not some expose or some kind of revolution and all that kind of nonsense. दिल्लीतल्या बीजेपीच्या खासदार मनोज तिवारीन गोंयांत 7 फेब्रुवारीक कसिनोचेर शो केल्लो। आता गोंयचे आमदार मंत्री कसिनोवाल्यांक घेवन फॉरेन भोंवड्यो काडटात। कसिनो मांडवींतल्यान भायर काडपाचेर जाग माग ना। एकाचे जाले 5 कसिनो। आता बीजेपीचे सरकार म्हणटा कसिनो शिवाय कारभार चलना। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। घेऊया एक विराम।